सरकाराची घसरिल्ली मायनिंगाची गाडी जाय तशी रुळार येना. बेकायदेशीर रेंव आणि चिऱ्यांच्या खणीचे प्रकरणूय हायकोर्टान ताणून धरला. सोमारा मुख्यमंत्र्यान मायनिंग आणि WRDच्यो म्हत्वाच्यो बसका घेतल्यो. तिसरे मायनिंग ब्लॉक ऑक्शनाक हात घालपाची तयारी. ते वटेन चिरेखणी आणि रेवेक परमीट प्रक्रिया सुटसुटीत करपाचेय थारला. डम पॉलिसी खंय निमाण्या पावण्यार आसा. मायनिंगाचेर टोटल सगळे इश्यूज रिव्यू करपा खातीर आमी मिटींग घेतली. एक म्हणजे ई ऑक्शन ऑलरेडी जाला, सो दॅट ताज्यो जाता तितके बेगीन ज्यांच्यानी ई ऑक्शन करता तेंच्यांनी पयशे भरून दिवपाक जाय आसले. डंप ऑक्शनिंगची पॉलिसी फायनलायझेशन ताजें डिस्कशन आशिल्लें. सो दॅट ती फायनलायझेशन ह्या वीक पर्यंत फायनल स्टेजीचेर जातलें. देन वी आर गोईंग फॉर द डंप ऑक्शन्स. थर्ड थिंग इंडियन मायनिंग ब्लॉक फर्स्ट हितूंतल्यान दिले आमी 4 जाणांक. 2 जाणांच्यो स्टेटीक एसी घेवपाच्यो, 2 जाणांनी सेंट्रलाक एसी घेवपाची. उरलेल्यांची 5 लेटरां दिवपाची आसा, ताजेर फायनल स्टेजीचेर आसा. त्या 5 जाणांक लेटरां दितले आनी थर्ड ब्लॉक ई ऑक्शन्स, थर्ड ब्लॉक ई ऑक्शनाक आमी वता. कितले ब्लॉक तिसरे हेका आतां पळय आमी कितले ब्लॉक करूंक मेळटा ते, बट तिसरे ब्लॉक ई ऑक्शनूय बी जातले, सो दॅट जेणे करून तें फास्ट ट्रॅक जातलें. ताज्या उपरांत आमकां ज्यो लॅटरायट इसी दिवपा खातीर चिऱ्यांच्या खणीक इसी दिवपाक थोडेशे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले सनद आनी हेजे, ते रिजॉल्व करून घेतल्यात. सो दॅट आमकां जाता तितकेनी इल्लिगल चिरे न काडटा लिगल चिऱ्या खातीर वयचे, सो दॅट तो प्रोसेस सिम्प्लिफाय केल्लो आसा. सनदाचो आनी विशय उरचो ना. इवन दो सँड मायनिंगाचेरूय बी डिस्कशन जालें. राजधानी पणजे धरून गोंयांत वता वता थंय PWDच्या नळाक शुकशुकाट. लोक टँकर बांयो हुस्पिता. विचारल्यार मुख्यमंत्री सांगता गोंयाक खंय 15 जुलय मेरेन पावपा इतल्या उदकाचो स्टॉक आसा. महाराष्ट्राच्या बरोबर आमची तिराळी डॅम जी वॉटर कन्जर्वेशनची मिटींग उरता बोथ स्टेटीची, ताची डेट फायनलायज करपाची आसली. तेजी जाता तितके बेगीन महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाच्या बरोबर आमची वॉटर कन्जर्वेशन बोर्डाची मिटींग उरता. ती मिटींग जी फायनलायज जातली तितून विर्डी डॅम एकंदर बाकीचे सगळे वॉटर तिराळी डॅम्स हाजेर वॉटर सगळे विशय जे आसता ते डिस्कशन्स उरतले. आनी प्रवाह ऑथॉरिटी जी फॉर्म जाला तांकां ऑफीस दिवपाक जाय, ताजेर डिस्कशन आशिल्लें. जाता तितके बेगीन ऑफीस रिफॉर्म करून तांकां तें दिवपाचें. पणजेन तांकां ऑफीस दिवचें पडटलें. तांकां पणजेर ऑफीस दितात. प्रवाहाच्या हितून ऑलरेडी तांकां पणजेर ऑफीस दिवप. मादळेचेर अशें डिस्कशन डायरेक्ट आतां डिस्कशन सगळें प्रवाहाचेर हेजेर तांकां ऑफीस दिवप आनी तेंच्या कडेन बाकीचे प्रोसिजर सुरू करप. वॉटर स्टोरेजीचेर बी कितें डेटा घेतलो तुमी, कितलें उदक आसा ताजो डेटा घेतला. आमकां तशें 15 जुलय पर्यंत उदक पावत इतके तिराळी कडल्यान उदक मेळूंक शकता. सावळेरी उदीक आसा, पण आत्ताची शॉर्टेज जी आसा ती पायपलायन लिकेजीस आनी हेज्या कडेन आसा. पूण आमचे कडेन सफिशियंट वॉटर जे आसा ते आमकां 15 जुलय पर्यंत पावंक शकता उदक ऑलरेडी आसा. 3 राज्यांचे म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटीचे पणजे ऑफीस घालपा विशीं बसकेत विशय आयलो. तिळारी वॉटर कन्जर्वेशन बोर्डाची महाराष्ट्रा बरोबर बसका घेवपाचें थारला. बोर्डाच्या बसकेत विर्डी धरणाचो इश्यू येतलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस आनी स्वप्नील तारी.